भुसावती थर्ड डिस्ट्रिक्टाचो सेंटर केपें आनी 2021 इन द मंथ ऑफ जानेवारी कोण तरी लोकां फटोवपाक केपें बस स्टँड म्हूण नाल पळो हातूर गायलो. एंड वेन आय बिकेम MLA in 2022 I had a question and then honorable ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बाब मोविनान सांगला तेजी फायल ना एप्रुवल बीन कांय केपेंचे नाशिल्ले म्हूण आपणाक फायलू ना म्हूण कांय एप्रुवल ना. पयलो जुमला केलो केपें लोकांचेर आनी केपें लोक हुशार. केपें लोकांन तेजेर कांय दिलें ना तेका कांय कितें म्हणटा तें मीठ मारलां कितें मारलां कळना तुका. सो तें जालें. आतां हांवें मागिलां की केपें आतां थर्ड डिस्ट्रिक्टाक सेंटर जातलो. सो वी नीड एक्चुअली अ प्रॉपर बस स्टँड इन केपें विथ ऑल द फॅसिलिटीज. तितून मागीर बाकीचे वस्तू आसपा जाताय लायक शॉपिंग आतां मारगांवचें घालपा आहा. सो सरकारान म्हाका हेजेर बॉल्ड इन हें बस स्टँड जावपाचें. सेकेंड वेरी इम्पॉर्टंट थिंग म्हळ्यार ONGC. इट वॉज रनिंग फॉर द लास्ट 35 years. बट जेन्ना आमदार जाले आमी तांकां थोडे फीज फारीक करपा आयले तेंगेर कन्स्ट्रक्शन लायसन्स घेवपा लायली वीच वॉज नॉट देयर बिफोर. आनी आतां जालें म्हणल्यार आतां थिंगा एनर्जी वीक जाता लास्ट 2 years 2 वर्सां जालीं. दे पूट अ बीग ऑडिटोरियम वर्थ ऑलमोस्ट सम crores 700 crores आनी वीथ 5,000 सिटींग कॅपेसिटी. आतां थिंगा जायत मुवमेंट जातले कॉन्फरन्सीस जातलीं फंक्शन जातलीं एनर्जी वीकूय एवरी इयर जातलो. आनी सी हें सांगपाचें म्हळ्यार हें मूळ गोंयकार आमगे जमीन केपेंकारांगे जमीन ही नाकेरी बितूल एरिया लोकांगेली जमीन ती माडी कोमुलदाद आसत थोडी प्रायवेट आसत देवस्थानां बाट आसत. आतां हे जमनीचेर सरकार दिला आनी कितें बेनिफीट आतां तें कोण घेवपाचें भायल्यांनी गोंयकारांनी भायल्यांनी. हें गोंयकारांचें सोडून आमगे मूळ गोंयकार आसतना भायल्या राजस्थानान न्यू दिल्ली तेन्याचे कॉन्ट्रॅक्टरांक घाताय जे वस्तू आमकां गोंयकारांक जाताय वी आर केपेबल ऑफ डुईंग इट एटलीस्ट गिव इट टू द गोवन्स. 2 रुपये सुबेज पळय कोणता येताय गोंयकार पड वतले भायल्या न्हू तुमी टेंडर कोरेत बट लेट इट बी फॉर गोवन्स. अदरवायज आमी इंडस्ट्री हालीत रावतले गोंय आमचे फुस्तार हे लोक भायले लोक पयस करीत वयतले. इट शुडंट बी. सो वील ऑब्स्ट्रक्ट इट. देर आर लोकल कॉन्ट्रॅक्टर्स वॉज वर्किंग फॉर सो मेनी इयर्स. हे भायल्यान दिताय दॅट भायले कल्चर म्हणटा मरे आवटसायड गोवन कल्चर म्हणटा आमी बॉन करपा जाय. आनी नाजाल्यार लॉज आमकां आमदारांक सगळ्यांचे आम नाक कातून म्हाका सुद्दां जमनी मारपाचें गोंयकारां सांबाळपा जायना. So this is my first demand that ONGC should employ more 100% Goans. Okay, those faculty going 9. Then okay, if there are no Goans, but Goans should be given the first preference. First chance might be in employment, whatever contracts. Second thing, म्हळ्यार थिंगा एरोस्पोर्ट्स म्हणून येवपा आहा 2,48,000 square meter land through IPB. आतां सरकार सांगलां सरकारागे खंय चुकता जाणा सरकार सगळें पयलीं कोता IPBल्यान एप्रूव कोता. पंचायत समज ऑब्जेक्शन हाडा लोक ऑब्जेक्शन हाडा IPBल्यान एप्रूव कोता आनी मागीर लोकांचे आनी तकले थापता हें सवपाय ना. सी पीपल हॅव इलेक्टेड अस एज आमगेले फॉर गोवा एंड गोवन्स गोंयकारांक. तुमी भायल्या लावन कोणाकाय गोंयकारां पळय लोकल बॉडी लोकल पंचायत लोकल मेंबरां पयलीं MLA इनवॉल्व कराय तांकां सांगाय बाबा हे प्रकल्प आमगे गांव येता हो गांवचे पासून बऱ्या पडलो ना बऱ्या पडलो. इवन सी अप्स एंड डावन्स आर देर वी कॅन सीट अक्रॉस सॉर्ट इट आउट. हाली पयलीं एप्रूव कोता आनी मागीर लोकां पेपराचेर कोटा. वी वर नॉट अवेर दॅट दिस ह्यूज प्रोजेक्ट इज कमिंग. सो पीपल हॅव स्टार्टेड ओपोजिंग इट. कोण सिग्नेचर कॅम्पेन केला ग्रामसेवक एप्रूव्ड. इवन नाव इफ आय हॅव आस्क्ड द चीफ मिनिस्टर ही सेड इज गोइंग टू गिव मी अपॉइंटमेंट आतां असेंब्ली आहा. वी विल हॅव टू गेट द ग्राम सभा. यू हॅव टू कीप द लोकल्स इन्फॉर्म वॉट इज कमिंग हाऊ इट विल बेनिफीट द लोकल्स. गोंयकारांक इट शुडंट डिस्ट्रॉय सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जावपाय एनवायरमेंटाचेर पाळ घालून जावपाय ना. सो ऑल दीस थिंग्स हॅव टू बी अकाउंटेड एंड देन डेव्हलपमेंट हॅज टू बी देयर. सिमिलर वे ह्यूज म्हळ्यार एक थिंगा एक प्रायवेट केसो कंपनी आहा वीच स्टोर्स एम्युनेशन. 1 year बॅक दॅट एम्युनेशन ब्लास्ट जालो लोकांक त्रास जाले भरपूर इश्यू जाल्लो. आनीक आय डोंट नो आय हर्ड दॅट ओनर इज अ व्हेरी पावरफूल पर्सन. कोण पार्टी बिटीचे उलयना. बट now when panchayat body has rejected the permission, it was running for last 15 years without permission. So now when the blast took place, when we sent a notice सगळ्यान दोड ओपन जाला आमकां खबर ना थिंग ते वेअरहावज आहा म्हूण. इट वॉज रायट इनसायड. आनीक परमिशन डिनाय केलें. आय हर्ड दॅट इज बीन एप्रूव्ड थ्रू IPB which is completely wrong. See this is what government is doing. आनी आतां इलेक्शनान जेन्ना इलेक्शन जातलें लोक म्हाका सुद्दां सरकार येतलो गोंयकारां नाका लोकल्सां नाका जाल्यार तुमी बॅन करपालें उडोवपा जाल्लें. आनी वेन दॅट इज एप्रूव्ड 500 meters रेडियस मीन्स 500 बोथ द सायड दॅट मीन्स 1 kilometer डायमिटर देर कॅनॉट बी एनी डेव्हलपमेंट. लोकांगे भाटां हे लाखांनी एकी हेका लागून वॉट एवर इट इज यू कॅनॉट पीपल सफर.
1 kilometer diameter people cannot do any development. Ghor asole kite asole hal kite lok apna kite karun gotalo. So they cannot move freely. They cannot develop that area, whatever purpose. So it shouldn't be. So people have to, government have to take people into confidence. लोकां खुशाल करपा अरे लोक सरकार कितें हो लोकांक तुका निवडून हाडा तूं बाकीचे ते कितकोन वयलाय ते तुमकां जाणाय बट तुमकां मॅन्डेट दिल्ली 50-50 मॅन्डेट आहलो ती 20 जाण येयलो ते बाकी सगळे मागीर घेयले ते इम्पोर्ट केले आनी बट मॅन्डेट कितें 33% पर्संटेजर दिले ते सो वॉट एवर सेड एंड डन इट वील बॅकफायर इन द गव्हर्मेंट एंड देन जेन्ना आमगे सरकार जातलो वी वील अंडू ऑल दीस थिंग्स दॅट इज फॉर शुअर. ओके.